पोरण्या गोंया कायद्यान ज्या पद्दतीन जे कितें करप शक्य आसा त्या प्रमाण टीसीपी खात्यान आदेश काडिल्लो आसा. फुडले पावल जे कितें कायद्यान घेवपाक जाय ते घेतले. राजकीय प्रसिद्धी घेवपाक कोणूय कितें उठून करपाक लागता म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. पहिल्यांत पयलीं आयच्या ओल्ड गोंयच्या फेस्ताच्यो सगळ्या जाणांक उलोवनीत परबीं ओल्ड गोंयचें फेस्त हें गोंयच्या दृश्टीन सगळ्यात व्हडलें फेस्त. आमचे सगळे कॅथलीक भाव भयणी तशेंच इतर धर्माचे लोक ह्या फेस्ताच्या निमित्तान हांगा येता. हांव परत एकदां हुनहुनीत परबीं दिता. म्हाका दिसता हांव खंयसरूच म्हणजे तुवें जो इशू रेज केलो की ओल्ड गोवा ज्या पद्दतीन कायद्यान जें कितें करप शक्य आसा, म्हाका दिसता आमच्या टीसीपी डिपार्टमेंटान ऑलरेडी ऑर्डर काडिल्ली आसा. पंचायतीत आपल्या हेज्या प्रमाणे ताचेर एक्शन घेवची म्हणून तांच्यांनी स्टे दिल्या, तांच्यांनी विथड्रॉ केलें आनी फुडली स्टेप जी कायद्यान घेवपाक जाय ती घेतली. कोणाकूय बी नाहक प्रसिद्धी घेवपाक जाय म्हणून कोणीय उठता आनी ज्यो कितें पॉलिटिकल एडवांटेज घेवपाक ज्यो सोदता आसत, म्हाका दिसता वॉट एवर द थिंग्स तो तेजो विशय आसा. बट आमी जशें म्हणटा की जें कितें कायद्यान करपाक येता त्यो गजाली म्हाका दिसता आमच्या सरकाराक कायद्यात आमकां ओल्ड गोवाची हेरिटेज मेंटेन दवरपा खातीर सातत्यान सरकारान म्हणजे ASI ऑफ इंडिया आसतलें, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आसतलें, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आसतलें, हेणें सातत्यान ओल्ड गोंयची हेरिटेज हे मेंटेन केल्लें आसा. हाज्याय फुडें मेंटेन करतले. खंयच्याच बाबतींत सरकारात खंयचीच पॉसिबल आनी घेतलेली आसा. 100% ज्या बाबतींत जी एक्शन घेवपाक जाय पयली ती एक्शन घेतलेली आसा. पण त्यांची मेन डिमांड आहे की इट शुड बी डिमोलिश्ड. हांवें सांगलां की कायद्यान जी एक्शन जी जाता पळय न्ही रे, हांव कायदो म्हणून घेवंक शकना. कायद्यान एक्शन घेवपाक जाय ती एक्शन घेतल्या आनी उरलेल्या बी ती एक्शन जातली.